येवकार हा समृद्धा कणगावकर. सुरवेक पळायचे हेडलाईन्स. दिवचल कारापूर वाठारात गवे रेड्यांच्या रूपान येयला संकट. दीस रात शेतां राखपाची पाळी येयल्या शेतकाऱ्यांची. कृषी आणि रान खात्याक कागाळी केल्यार करता आडनदर. आमच्या कागाळींचेर एक्शन घेनात जाल्यार आमी लोकसभा वेंचणुकेत मारचे ना मतां. फुर्योज जाल्ल्या शेतकारांची सरकाराक शिटकावणी. पैरा शिरगांव भितरल्या रस्त्यार दोन दुचाकी मदीं जालो भिरांकूळ अपघात. ह्या अपघातात 21 वर्सां पिरायेचो तरणाटो जालो आगताक खलास, जाल्यार 3 जाण जाल्यात जखमी. मांद्रे वाठारात जायत्यो सुविधा असूनय पळोवपाक मेळटा कोयराच्यो राशी. संबंधीत खात्याची चल्ले आडनदर. गाळपणाची पळोवपाक मेळटा स्पश्ट देख. आनी आतां आयच्यो कोंकणी खबरो विस्तारान. दिवचल कारापूर वाठारात गवा रेड्यांच्या रूपान संकश्ट येयला. दीस रात शेतां राखपाची पाळी शेतकारांचेर येयला. रोयिल्ले खावपाक मेळना. कृषी आनी रान खात्याक कागाळी केल्यार आडनदर करता. ह्या दोनूय खात्यां मदीं आतां शेतकार शिड्डला. आमच्या कागाळींचेर एक्शन घेनात जाल्यार आमी लोकसभा वेंचणुकेत मतां मारची ना. फुर्योज जाल्ल्या शेतकारांनी सरकाराक शिटकावणी दिल्या. सरकार म्हणटा शेतां करात आमचो तुमकां पुराय तेंको, पूण शेतां कसयल्यार कसलोच फायदो नासता. हाजीच एक देख दिवचल कारापूर वाठारात पळोवपाक मेळटा. ह्या वाठारांतल्या शेतकारांचेर आतां कपलार हात मारपाची पाळी आयल्या. केल्ली पिकावळ खावपाक मेळना. रानवटी जनावरां रातची शेतां काबार करता. कृषी आनी रान खात्याक कागाळी केल्यार आडनदर करतात खंय. आयकात शेतकारांचे उतफरके. आमी ती मेहनत केल्ली आसा, ती गोर आमची लुकसाण केल्ली आहा. केन्ना इतले वर्सां खावनासले. हे 3 म्हयने रोपो लायल्लो आसा आमी. 3 म्हयने काबार केल्ल्या. कोणाक काय कितें विकूंक गावतले भाजी विकूंक गावना. आनी आमी एग्रीकल्चर लेटर केले, तेंच्यांनी एक्शन कांयच घेवना. तेंच्यांनी कितें एक्शन घेवंक जाय आसली न्हू. तुम्ही लेटर बी केल्ले न्ही? लेटर बी केल्ले आमी. लेटर कोण येता हांगासर? लेटर दिवन सर रिप्लाय आनी दिवन आमकां. कोण गोवा रेड येता? गोवा रेड येता हांगासर. ते गरम सर नाशाडी केल्ली आसा. तेन्ना आमची भरपाई दिवची आमी लेटर केल्ले, पूण तेंच्यांनी कांयच एक्शन घेवना. तेन्ना डेली ना लोक रातचे डेली आमी राखता. बायलां सगळी 2 पर्यंत 4 पर्यंत राखता. पण ते येता लायटीच आमी सगळे घातलेले फोकस घालून सुद्दां ते येता परत. तेका अवसर कांयच पडलेलो ना तेंचो. तेन्ना सगळो आमचो खर्च बुडलेलो आसा सद्या. तेन्ना कितें तरी एक्शन घेवची तेंच्यानी एग्रीकल्चरान. नाही आतां कितें परिस्थिती आसा हांगा? आतां परिस्थिती सद्या जावच्या टायमार आनीक लुकसाण गेली आमची. आतां त्याच टायमार एंड टायमार सगळे खाल्ले ना आमचे. आतां मिरची रोपो सगळे खाल्ले. आतां तिथं काय जायना न्हू. गोवोरमेंटान ते उपाय करूंक जाय तुमी न्हू. फॉरेस्टाक बी कितें? फॉरेस्टान लेटर केल्ले आसा आमी. तेंच्यांनी ते रिप्लाय कांयच दिवन आमकां दिवन सुद्दां. हेज्या पयलीं तुमी हे बी केल्ले अशें कोणाक न्यूज बी केल्ली? न्यूज केल्ली हो, पण तेंच्यांनी काय रिप्लाय दिवन आमी केल्ली फाटी. तर 15 दीस मायज जाले आतां. तेंच्यांनी कांयच एक्शन घेवना आमी. ते आतां तेंच्यांनी कितें एक्शन घेवंक जाय न्हू. तुमी हांकां कितें सांगूंक सोदता? म्हणजे आतां इलेक्शन आसा न्ही? हय इलेक्शन जाल्यार आतां पळय आमी वोटींग कोण करची ना न्हू. कितके आसा शेतकारांक हांगासर? 50-60 लोक आहा करपी रोपे सगळे. सगळ्यांची लुकसाण जाल्ली आहे आता. 2-2.5 महिने जाले डेली गोंया रेड्या येता. दादले येतात, बायलां येता रातची राखपाक. म्हणल्यार डेली नायटीक रावता हांगासर. गोंया रेड्यो येता म्हणून तांकां पळोवपाक येता. ते येयलो आतां ती कंटिन्यू लायटी बीन घातल्यो पेन. आनी तेन्ना तो आजून काय येवंक ना. आनी काल जेन्ना कोणूच येवंक नासले पळय तेन्ना मागीर तो परतून येयलो. आवाज येना म्हणजे ताका आवाज नासलो न्हू, तो येयलो तो. कितके गोवा रेडे आसा अशें हांगासर? एक गोंया रेड एकूच पूण आमकां दिसलो, पूण आसा 4-5 ते. पूण एक येता एक तो. आतां फाटल्या फावटी पयले आतां कितें जालां चड लुकसाण? आतां तो पीक येयला न्हू हेका मिरची. ती आतां खावपाचे पोटा आमकां येयल्ले पण तेजे आतां ती सबंद मोडून तोडून तेणे न्हू हे करता तो. म्हणल्यार सगळे कांयच हे करिना तो. हरवे आतां सबंद हे फूल येयल्ले पळय सगळे झडयले हेणी. अशें कितके शेतकार? शेतकार इतके सगळे 60 आसा. न्ही आतां तुमी लेटर बी केल्ले? लेटर केल्ले आमी एग्रीकल्चर म्हणटा फॉरेस्टाक दिया, फॉरेस्ट म्हणटा एग्रीकल्चर दिया.
सो दोगांकूय लेटर दिला म्हणल्यार काय तरी तेंच्या रिस्पॉन्स दिवना. सध्या आता लोकसभा इलेक्शन आसा, कोण हांगा म्हणजे तुमचेर कमी रिस्पॉन्स तुमकां कोणी दिला बी आसा हांगा तुमचें लुकसाण जालें म्हणून? ना कोणी दिवना तेंच्यानी. फक्त मतां मागपाक ते येता, मतां म्हाका मागीर येता ते, पूण तुमचेर कोण लक्ष दिना. कोणी दिवना. गोवा 365 खातीर महेश कवळेकार, समृता खणगांवकर आणि ओमकार देशप्रभू. राज्यांत अपघात उणो जावपाचें नांव घेनात. आयतारा पैराज शिरगांव भितरल्या रस्त्यार 2 दुचाकी मदीं जाल्ल्या भिरांकूळ अपघातांत 21 वर्सां पिरायेच्या तरणाट्याक आगताक मरण आयले, जाल्यार 3 जाण जखमी जाल्यात. पळयात पुराय बातमी. आयज सकाळी 8:30 वरांचेर जो इंटरनल रोड आसा पैराच्यान शिरगांव वचपी थंयसर एक भिरांकूळ अपघात जावन एका 21 वर्सां पिरायेच्या भुरग्याक मरण आयलें. माहिती मेळ्ळ्या त्या प्रमाण तो भुरगो जो आसा तो आपली बायक घेवन, पल्सर बायक घेवन पैरा वतालो तेन्ना तेजो बायके वयलो कंट्रोल सुटून तेणें सरळ फुडल्यान येवपी एका बायकीचेर धडक दिली आनी तो जो भुरगो आसा तो फुडल्या कॉन्क्रीटचे खांबे जे सायडीक आसा थंयसर आपटून ताका गंभीर दुखापत जाली. तेन्ना ताका हॉस्पिटलान व्हेलो तेन्ना ताका तो मेला, डेड जाला अशें जाहीर करपाक आयलें. आनी ताच्या फाटल्यान बशिल्लो दुसरो जो तेचो पिलायन रायडर आसलो तो बी गंभीर जखमी जाला आनी ताका दुसरी GMCन रिफर केल्या अशी माहिती मेळ्ळ्या. पूण तो बी सामको सिरियस आसा. पूण दुसरी जी गाडी आसली ती सामकी स्लो आसली, आपल्या सायडीन चलताली आनी हो जो भुरगो आसा तो माहिती मेळ्ळ्या प्रमाण खूब रफ फास्ट जो शिरगांवच्या दिकेन वतालो तेन्ना तेजे कंट्रोल वचून ताणें फुडल्या गाडयेक धडक दिल्या अशें कळ्ळें. हो जो इंटरनल रोड आसा तो सामको बारीक रोड आसा आनी हांगा स्पीड बी अशें मारपाक जायना, पूण रस्तो बारीक आसल्या कारणान हो अपघात आनी ताजो कंट्रोल गेल्ल्या कारणान हो अपघात जालो. जाल्यार म्हापसा काणक्या राष्ट्रोळी देवळा लागसर जाल्ल्या अपघातात कारीन डायरेक्ट कपेलात एंट्री मारली. कारीच्या ड्रायव्हराचो नियंत्रण सुटिल्ल्यान हो अपघात घडलो. ह्या अपघातात ड्रायव्हराक किरकोळ दुखापत जाल्या. गोवा 365 खातीर महेश गोवेकार, नितीक्षा गावकार, मनीषा जाधव आणि निखिल जल्मी. आता घेऊया एक ल्हानसो विसव. विसव उपरांत येवकार पळय फुडल्यो खबरो. जशी जशी वेंचणूक लागीं पावता तशे तशे सरकार आश्वासनाचे मळ बोत्तात. धारबांदोड्या ऊस कारखानो बंद पडिल्ल्यान शेतकाऱ्यांक खूब समस्यांक तोंड दिवचें पडटा. काजींच्या पिकात उणाव जाला. शेतकारांनी करचे तरी कितें? शेतकारांचो अंत जाताना सरकार कसो काय पळोवंक शकता? ऊसाचो कारखानो टेंडर दिवंक सुरू करचो अशी मागणी केवणा रिवणच्या ऊस शेतकारांनी केल्या. पळयात रमेश नायक रावताचो रिपोर्ट. लोकांची येवपाची शुगर फॅक्टरीचो बयलो ती फॅक्टरी कर सायबा, हांव इतल्याच मागता तुजे कडेन आनी कांय मागना. तें जर केलें तर हांव फाल्यां परत प्रयत्न केला. हांव सांगता ठामपणान तुमचे बरोबर आसा. सीएम साहेबांकडे रिक्वेस्ट करता की जी पळय आमचे शेतकरी लोक आसात ती परिस्थिती त्यांची भरपूर बिकट जाल्ली आहे
आणि पयलीं ते बरें ते हितून सुशेगाद कितें खाताले 4 गोटे, पूण आयज तेजी परिस्थिती सामकी बेकार जाल्ली आहा. ते पोडे सदांच म्हणटात कळ्ळें तुका की आमकां कितें तर सरकारान न्याय दिवचो आनी आमची कितें फुडें बरें कितें फ्युचर करचो असो की हांव सीएम बाबा रिक्वेस्ट करता की आमचे तशेंच आतां आमची काजू बियांचो रेट आहा 111 रुपया. ते 111 रुपया भितर एक मानाय तर दवरत तेका 700-800 पगार दिवपा पडटलो आमकां. तेव्हा आमच्यान जायना आनी लेबर घालपाक आमची परिस्थिती जायना आनी काजूची पीक ना आमकां म्हणून. अशेंच सीएम बाबाक रिक्वेस्ट करता की हेजे फुडें तूं आमची गरीब लोकांचेर मातसो आदार दिवचो आनी बरें आमची विचार करचो कित्याक आमची फॅमिली फाटल्यान भुरगीं बाळां आसा त्यांचें शिक्षण आहा तें आमच्यान जायनाच करपाक की आमचो सगळो धंदोच बंद जाला. मायनिंगा टायमार मायनिंग आसल्यार मायनिंगा फुडें सरले तेव्हा तुमी आमचे सगळें करून दवरले. पण आतां खंयचोच जेन्ना मार्ग ना की बाबा आमी कितें करतले म्हणून. पीक काडपाक गेल्यार पीक ना, उशेल आसलें उशेला जाग्याचेर खंयचें रोप जायना आमचो. ते उशेल तुमी हें केलें आनी जे उशेल लोक 1.5 लाख 2 लाख पडटात आनी तुमी ते उशेलकाराचे फक्त एक 1.5 2 हजाराचो चेक दितात. पूण तितून करपाची कितें लोकांनी शेतकरी लोकांनी. लोकसभेचे इलेक्शन आहा. हांव एक शेतकरी म्हजे वयल्यानूच हांव सांगता येल्ल्या इलेक्शनाक लोकसभे येवं विधानसभे येवं झडपी येवं खंयचें इलेक्शन येवं सरकार सांगता तुमची फॅक्टरी जी पळय आमी बंद पडल्या शुगर केनाची ही फॅक्टरी आमी चालू करतले आमी जाता साहेबा केन्ना करतलो तुमी. मातशें बेगीन करात. शेतकऱ्यांक बरो रस्तो बरो भुरग्यांक तेंची वाडोवपाक बरी तेंका शिकोवपाक बरी ज्ञान दिवपाक आमी ते उशेर केल्या नंतर आमची सायडीक शेजाराक लोक आसा लेबर आहा आमची गांवचे लोक आहा तांकां आमी वर्सांतल्यान कमीत कमी म्हणल्यार 1-2 म्हयने तरी काम दितात उशेला आमच्या पोटान नाकलात. हे पोटार रात मारले आमचेर मारली कामगारांचेर मारली फॅक्टरी कामगारांचेर मारली जे पळय काम करपी मजदूर आहा तेंचेर मारली गाडयेचे ओनर जे पळय उशेल ओडटाले तेंचेर मारली. आज तेंगे वाड्या सारक्याक पळयला उशेल ओडपाच्या मोठी खिळखिळ जावन पडल्यात. एखादी फॅक्टरी जातली आमी त्यो गाडी उबी करून उशेल ओडटले हे आशेचे तेंच्यान गाडी दवरल्या. पण तूं जर अशें करपा लागलो परत आमची खेळच करपा लागलो जाल्यार जावप कशांनी हें. तुमी हर कडेन पयशे मोडटात. हर कडेन तुमगे कितें खंयचें महामंडळ जावं तेजे तुमी कोट्यान उडी घालतात आनी बारीक फॅक्टरी आमची करपाक सायबा कित्याक करतात तुमी टायम. गोवा 365 खातीर रमेश नायक राऊत, गौतमी गांवकार आनी संगीता ओली. कोयर कोयर होच विशय आतां दर एका वाठारांत गाजता. राज्यांतलो फामाद विशय म्हणपाक अतिताय जावची ना. देखीक मांद्रे वाठारांतलो कोयर हॉटेल गार्बेज आनी कलेक्शन एका सुवातेर हाडून वडयतात खंय. वाठारांत जायत्यो सुविधा आसून लेगीत कोयराच्यो राशी पडिल्ल्यो दिश्टी पडटा. हे बाबतीत पंचायतीची आडनदर स्पश्ट दिसून येता. पळयात संदीप कामुलकाराचो रिपोर्ट. मांद्रे आणि हरमल ह्या बॉर्डरीचेर आता सध्या सगळो जो वेस्ट आहा आणि गार्बेज जी आसा जी हॉटेल गार्बेज आसा आणि जी कलेक्शन गार्बेज केल्लेली असता ती सगळी हाडून एका थंय डंप केली वयता. आणि जो डंप केल्लेलो जागो आसा तो सारको ज्या जो एंट्रन्स आसा की हरमलचो एंट्रन्स आणि मांद्र्याचो लास्ट बॉर्डर अशा परिस्थितीन थंय दवरलेली आसा. म्हणजे जे ट्युरिस्ट मांद्र्याच्यान हरमला बिचार वचपाक सोदता तांकां पयलीं वेलकम कोण करता जाल्यार गार्बेज. आणि गार्बेज इतली उडयल्ली आसा की सगळ्या तरेची गार्बेज थंय मेळटा. हॉटेलाची एका थंय करून दवरलेली गार्बेज आणि मागीर डंप सायटूच आहा ती आणि बाकीची सगळी लागीं गेल्ली गार्बेज थंय येता. थंय सेग्रिगेट केली वयता आणि मागीर ती फुडें वयता. पण दुर्दैव अशें सरकारान व्हडलो गाजाबेजा करून
हे एक स्कीम हाडलेली की स्वच्छ गोवा, नितळ गोवा आणि कितें कितें सगळें नितळ 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 कशें केल्लेलें आसा. पण हे फक्त शब्द नितळ बी अशेच शब्द बरे दिसता. पण पळयत जाल्यार खंयसरच नितळसाण ना. सगळे बॉर्डरी ज्यो आसा, आमी त्या दिसा तुमकां हरमल बॉर्डर दाखयलेली आसा आणि हरमल बॉर्डर अशी आसा की अशेंच हाडून कितें तरी उडयल्लें आसा. म्हणजे प्रत्येक बॉर्डरीचेर कितें तरी लोकांनी हाडून उडयल्लें आसता. गोवा 365 खातीर संदीप कामोलकर, गौतमी गांवकार आणि ओमकार देशप्रभू. परतून घेऊया एक व्यावसायिक विसव. विसव उपरांत परतून एकदा येवकार पळय उरिल्ल्यो खबरो. गोवा प्रोफेशनल लीग मॅचीत यंग बॉयज ऑफ टोंका एससीन चर्चिल ब्रदर्स एफसीक 2-0 गोल फरकांनी हारयलो. बाणावलेच्या एसएजी खेळामळार ही फुटबॉल सर्त बरीच रंगली. 55व्या मिनटार यंग बॉयज ऑफ टोंका एसीन गोल मारून खाते उघडले. जाल्यार 61व्या मिनटार ह्याच पंगडान दुप्पट आघाडी केली. चर्चिल ब्रदर्स एफसीन गोल करपाचे यत्न केले खरे, पण ते अपेशी थारले. गोवा प्रोफेशनल लीग मॅचीन यंग बॉयज ऑफ टोंका एसीन आपली बरी कामगिरी आणि लवचिकताय दाखयत 2 गोल केले. जाल्यार चर्चिल ब्रदर्स एफसी गोल नासतना हार खावची पडली. पळयात रंगलेलो खेळ. गोवा 365 खातीर संदीप तुयेकार, मनीषा जाधव आणि निखिल जल्मी. फुडें सदच्या परस चड उष्ण तापमानाक तयार रावचे. चडशा वाठारांनी तापमानात 34 अंश सेल्सियसा मेरेन वाडपाचे आसा. भलायकीची जतनाय घेवन लोकांनी हायड्रेट रावपाचो सल्लो हवामान विभागान दिला. वायव्ये कडल्यान हळुवार वारे येतले अशी अपेक्षा दवरूं येता, पूण ताका लागून खर उष्णतायेंतल्यान चडशी सुटका मेळची ना. चडांत चड तापमान 34 डिग्री सेल्सियस आणि उण्यांत उणें तापमान 25 डिग्री सेल्सियस आसतले. हवामानाची खाशेली शिटकावणी ना. सकाळी दव आणि धुके आशिल्ल्यान प्रवाशांनी सादूर रावपाचो सल्लो आयएमडीन दिला. सप्तकभर सुके हवामान, ढगाळ मळबाची शक्यताय. तापमान सामान्य परस चड. सोमारचे तापमान 34 डिग्री आणि 25 डिग्री सेल्सियस. वायव्येकडल्यान येवपी वाऱ्याक लागून आर्द्रताय आणि तापमान वाडूंक शकता. सकाळी दव आणि धुके, प्रवाशांनी रावचे सादूर. ब्युरो रिपोर्ट, गोवा 365.
गोवा 365 च्या कोंकणी खबरो हांगाच सोंपतात. ह्यो खबरो तुमकां www.goa365.tv ह्या आमच्या वेबसायटीचेर पळोवपाक मेळटल्यो. ते भायर फॉलो करात आमचो फेसबूक आनी ट्विटर अकाउंट. मेळुया परत पळोवपाक गोवा 365 मोग आसचो.